नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार। हांव गौरीश पुरवणकर। गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपयलीं नजर मारूया हेडलायन्साचेर। गोंयांत सायबर गुन्यांवांच्या घडणुकांचो आंकडो वाडटा, तातूंतय आर्थीक फसवणुकीच्या घडणुकांचो आंकडो हुस्क्याचो। सरकार म्हणटा सगळीं पुलीस स्टेशन सायबर गुन्यांवांचो तपास करपा खातीर सक्षम। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंता सयत मंत्री आमदारांचो अयोध्या दौरो। दारगिणी गांवांतले लोक मुळाव्या सुविधांपासून वंचित। ना रस्तो, ना धड लायट, ना उदक, हर घर जल जाल्यार दिश्टीच पडना। बेनामी इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द करपाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याक काँग्रेसीचो येवकार। लोकसभा वेंचणुके खातीर आर्जीचो जाहीरनामो प्रसिद्ध। लोकसभा वेंचणुकेक वेंचून आयल्यार जाहीरनाम्यांतले विशय मांडटले संसदेत, आर्जीचे गोंयकारांक उतर। उगव्या सर्व्हिस रस्त्याचें काम सुरू जाल्ल्यान थळाव्यांनी आंदोलन केलें स्थगीत। काम बंद केल्या जाल्यार परतून करतले आंदोलन, थळाव्यांची शिटकावणी। आनी आतां खबरो विस्तारांत। गोंयांत सायबर घडणुकांच्यो गुन्यांवांच्यो घडणुके दिसान दीस वाडतूच आसात। फाटल्या 2 वर्सांचे आंकडेवारी जर पळयत जाल्यार हें सिद्ध जाता। हालीं तेंपार फटीच्या पद्दतीन पासवर्ड घेवन वा पिन कोड घेवन बँकेंतल्यान पयशे उखलपाचे सायबर आर्थीक गुन्यांवांनी जायत्या जाणांक टोपी पडल्या। त्या भायर सोशल मिडियाचेर फोटो वा व्हिडिओ व्हायरल करप आनी बदनामी करप ह्या सारकेल्ल्या गुन्यांवांचो हातूंत आस्पाव आसा। 2022 ते 31 डिसेंबर 2023 मेरेनच्या आंकडेवारी प्रमाण राज्यांत सायबर गुन्यांवांच्यो वट्ट 134 कागाळी आयल्यात। 2022 वर्सा 68 सायबर गुन्यांव जाल्यार 223 वर्सा 31 डिसेंबर मेरेन सायबर गुन्यांवांच्यो 66 कागाळी नोंद जाल्यात। दोनूय वर्सांच्यो मेळून अश्यो वट्ट 134 कागाळी। हातूंत अर्थीक फसवणुकीच्या कागाळींचो आंकडो हुस्क्याचो आसा। 2022 आनी 23 ह्या 2 वर्सांच्या एकूण 134 सायबर गुन्यांवांमदीं अर्थीक फसवणुकीच्या गुन्यांवांचो आंकडो 78 इतलो व्हड आसा। ह्या 78 कागाळींतल्यो 45 कागाळींचो तपास सुरू आसा। एक कागाळ SP मेंगलोर हांचे कडेन ट्रान्स्फर केल्या, जाल्यार हेर कागाळी सिद्ध करप कठीण। तशेंच कांय कागाळी ह्यो फटीच्यो आसात म्हूण सरकारा कडल्यान विधानसभेत लेखी जाप मेळ्ळ्या। रायबंदरावेल्या सायबर गुन्यांव फाट्याच्या शाखे कडेन लोकांचो सोंपेपणान संपर्क जावचो हे खातीर सरकारान कितें पावलां उखल्ल्यात हे विशीं केल्ले विचारणेंत सगळीं पुलीस स्टेशन सायबर गुन्यांवांचो तपास करपा खातीर सगळ्या यंत्रणा सयत सक्षम आसात असो दावो सरकारान केला। जर गरज पडली जाल्यार कागाळ सायबर गुन्यांव फाट्या कडेन ट्रान्स्फर करपाक जाता अशेंय सांगलां। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या सयत मंत्रिमंडळातले कांय मंत्री तशेंच सरकारी अधिकारी आनी गोंयच्या भाविकांनी बेरेस्तार अयोध्येक वचून रामलल्लाचें दर्शन घेतलें। मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रे वरवीं गोंयच्या भाविकांक अयोध्येक वचपाक मेळटलें अशी माहिती ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली। सगळ्यात पयली रामलल्ला दर्शनाच्यो खूप खूप शुभेच्छा। आमच्यामध्ये आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ नायक आसात, स्पीकर रमेश तवडकरजी, बाकीचे मंत्री आमदार सगळे रामलल्लाचे दर्शन घेवपाक आनी तुमकांय सगळ्यांक मेळपाक आमी सगळे जाण हांगासर आयल्या। हांव खरोखरूच म्हणजे तुम्ही सगळीं जाणां धन्य आसात, तुमकां रामलल्लाचें दर्शन घेवपाक मेळ्ळें। आमकांय सगळ्या जाणांक तुमच्या सगळ्यांच्या ग्रुपेन रामलल्लाचें दर्शन घेवपाक मेळ्ळें। तुमकां अयोध्येक मेळपाची आमकां योग आयलो। हांव परत एकदां तुमकां सगळ्या जाणांक रामलल्ला दर्शन घेतल्या बद्दल तुमकांय सगळ्यांक खूप खूप शुभेच्छा दिता आनी सगळ्या जाणांनी वचून जे लोक उरल्या तांकां प्रसाद दिवचो इतकें तुमच्या लागीं मागता। आनी फुडल्या सगळ्या समिस्त गोंयकारांक आमच्या मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना सुरू जातली तेन्ना तांकांच धाडा, तुमी येवं नाकात। गेली कित्येक वर्सां पयलीं गोंयचे
शेकडोनी कारसेवक हजारांनी कारसेवक आयले आणि एकच म्हणत आले रामलला हम आएंगे मंदिर यहाँ बनाएंगे आणि आज ते मोदीजीच्या आशीर्वादाने जे काही आम्ही शपथ घेतली ती पूर्ण जाता आज हजारो कार्यकर्ते हजारो कारसेवक जे कारसेवक आशिल्ले तेही हांगा हजर जाल्यात नवीन काही रामभक्ती हांगा हजर जाल्ले आसात आनी हे सगळे भव्यजीव पळोवन मनाक खंय तरी खुशी भोगल्या आज आमकां रामललाचें दर्शन जालें तुमकां रोखडेंच जातलें आणि जालें जेव्हा काही एक आमचेर जो कितें कलंक आशिल्लो कलंक म्हाका दिसता आमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान हो आज गेल्लो आसा परत रामलला थंय प्रस्थापीत जाल्लो आसा आनीक हेच्या फुडें जे कितें दीस येतले ते बरे दीस निश्चितपणे येतले हे आमी प्रत्यक्ष रुपान हांगा पळयतात हांव सगळ्या रामभक्तांक मना पासून देव बरें करूं म्हणटा की ताणें वेळ काडून हांगा आयले दर्शन घेतलें आणि खरोखरूच हाजो जो प्रचार जो आसा जे कितें आमी अनेक पिळयांनी जे काही युद्ध चलताले ते आज थांबिल्लें आसा आनी जे कितें आमकां मेळूं जाय तें मेळिल्लें आसा त्या बद्दल सगळ्या जेणी आपले परिश्रम जेणे आपले ध्येय हांगा ह्या कार्या खातीर झिजयले. उदरगतीच्यो बडायो मारपी सरकारान भाटी पंचायत वाठारांतल्या धारगेणी गांवांत वचून सत्य परिस्थितीची पळोवणी करची. विकसीत भारत विकसीत गोंय आनी हर घर जल येवजण ह्या गांवांत दिश्टीच पडना. ना रस्तो ना धड लायट ना उदक ह्या परिस्थितीत धारगिणीचे लोक जगतात. मुळाव्या सुविधांपासून वंचीत आशिल्ल्या ह्या लोकांक न्याय मेळटलो तरी केन्ना असो प्रश्न उपरासता. दोन 2047 मेरेन भारत विकसीत देश जातलो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांगतात. दुसरे वटेन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत विकसीत भारत आनी विकसीत गोंयच्यो बडायो मारता. हर घर जल येवजण गोंयान यशस्वी जाल्ल्याचें मुख्यमंत्री सांगता. नळ जोडणी दिल्या खरी पूण 24 वरां उदकाची गॅरंटी दिवपाक शकना अशें मुख्यमंत्र्यान कांय दिसां आदीं सांगिल्लें. पूण खरी परिस्थिती पळयल्यार धारगिणी गांवांत नळूय ना आनी उदकूय ना. हांगचे लोक न्हावपा पिवपा खातीर कणपिठांतलें उदक वापरतात खंय. उदक पिवपाच्या लायकीचें नासलें तरी लेगीत लोकांक दुसरो पर्याय नाशिल्ल्यान लोकांक ह्याच उदकाचो वापर करचो पडटा. उदक ना लायट ना ताका लागून सामके त्रास जाता आनी काडपा मेळना. ती एक बांय व्हडली आसा पळय तितूंतल्यान अशी भितर घुसोन सकयल देंवोन काडपा पडटा आमकां. आनी मागीर आतां मातशें बरें आसता मागीर उदक तें खावपा ना इतले त्रास. तें उदक आमी खाता जाल्यार आतां कोण अशें उदकाचें हें केलें जाल्यार कोणूच आमकां उदक दिवपाक शकना पळय. जाल्यार आमी तें उदक खावन कितलीं वर्सां रावतलीं. तुमकां उदका बद्दल दुयेंत जाता अशें बरें बी ना हय बरें बी ना जातलें न्हू. त्या टायमार आमकां पळय उदकूच सामकें निवळ ना जाल्यार कितें पूण जातात न्हू. उदकाचे भरपूर त्रास जाता आमकां थंय एक बांय आसा म्हळ्यार ती पोनां आसा आमगेली बांदून घेतलेली ना. बुरशी बीन जाता उदक पानां बीन सगळीं पडटा. आतां आमी जाणटेपण जालां आमगेलें आमच्यान तें उदक काडूंक जायना. तेका दोरी ना कांय ना बेश्टें उपोवन आसता तें. फकत उदकूच न्हय जाल्यार लायट आनी पक्को रस्तो लेगीत नाशिल्ल्यान लोकांची सामकीच गैरसोय जावन रावल्या. रस्तो नाशिल्ल्यान बशी लेगीत येनात. शाळेत वतले जाल्यार विद्यार्थ्यांक चलून वचचें पडटा. दुसरे वटेन रानवटी जनावरांच्या हल्ल्याचो भंय तो वेगळो. वाहतुकीची सुविधा नाशिल्ल्या कारणान कसलें सामान हाडटलो जाल्यार तें हाडपाक मेळना. एकाद्रो दुयेंत पडलो जाल्यार सामकेच हाल जातात. फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन मुळाव्या सुविधांची मागणी करपी ह्या लोकांच्या गरजां कडेन कोणेच लक्ष दिल्लें ना. ताका लागून स्वातंत्र्य आसूनय एका पद्दतीची गुलामगिरीची जीण हे लोक जगतात. आमकां रस्त्या म्हणल्यार मेन ह्या भुरग्यां खातीर हो रस्तो ना आनी हो रस्तो आतां फातर फोंडकुलां पावसाक जातले व्हडले व्हडले फोंड आनी तितूंतल्यान भुरगीं गाडी घेवन येता रातचे 12 1 2 आनी कशी वपती आनी वाटे खंय पडलो जावं ती जनेवर येता गाय येता हती येता कोण कोली येता आनी अशें करून त्या भुरग्यांक कितें जालें मागीर कितें करपा आमी कशें कळटलें. लायट ना न्हू आमकां. लायटी लागून सोलरूय बी ना कांय ना जाल्यार डेली आमकां लोकांगेर वचपा पडटा मोबायल चार्जींग करपाक. जाल्यार डेली लोक गेले म्हणटरी कितें म्हणटा मागीर लाव नाका आज येवं नाका मागीर लाव नाका आमकां लायटी बील येता अशें म्हणून लोक उलयता. मागीर आनी खंय वचपाची आमदारा कडेन गेल्यार आमदार आमकां तें सांगता जाल्यार दिवपा तयार ना.
हांव आसा दार्गिणी भाटी हे ल्हानशा गांवाक. हो जो गांव आसा सांग्या तालुक्याक पडटा. तुमी काल्ला पयले, काजूकट्टो पयलो, साळजिणी पयलो. हे गांवाक वचपाक रस्ते एकदम बिकट परिस्थितीन आसात. तशेंच हेच गांवाक बी सेम परिस्थिती आसा. हे गांवाक जो येवपी रस्तो आसा तो सारको बिकट परिस्थितीन आसा. मोठी मोठी होणकुळां पडलेली आसा. हे लोकांच्या म्हणण्या प्रमाणे जेन्ना हे लोक हे रस्त्या वयल्यान वयता तेन्ना ते खंय तरी बायकान गेले जाल्यार थंय निसरोन पडटा आनी तांकां खंय तरी जखमी जातात. हे रस्त्यान भुरग्यांक जी स्कुलाची भुरगीं आसा तांकां वचपाक त्रास जाता, कारण जी बालरथ आसा, स्कुलाची बशी आसा त्यो भितर पर्यंत येवपाक तयार नासून तांकां खंय तरी 3-4 किलोमिटर चलून वचपाक पडटा. तांकां फकत वचपाक येवपाकच तांचो फूल टायम वयता. तशेंच मोठी समस्या जी आसा, सरकार म्हणटा की हर घर जल, हांगा कांयच दिश्टी पडना. अजून पर्यंत ह्या गांवच्या लोकांक खबर ना. सो लोक आसात ते हांगा 2 खोणकुलां आसात. प्रत्येक एक 8 घरां एक खोणकुलाचें उदक पिता, दुसऱ्या 8 घरां आसा ते दुसरे खोणकुलाचें उदक पिता. आनी ते खोणकुलाचें उदक पयलें तेजी सारकी घाण जाल्लें आसा, उदक शेळो जाल्लें आसा आनी तशेंच ते लोक तें उदक पितात. आतां हो फेब्रुवारी जावन आसा, मार्च, एप्रील, मे जे आसा 3 म्हयन्या भितर हें उदक सुकता आनी ते किडी पडपाक स्टार्ट जाता. तशेंच हे लोक तें उदक पिवन रावतात आनी ते लोकांच्या म्हणण्या प्रमाणे हें उदक पिवन ते खंय तरी तांकां बरें ना जातात. तशेंच भुरगीं सुद्दां तेंच उदक पिता आनी तेंची बरें नासल्या कारणान तांकां स्कुलाक पसून वचपाक मेळना. तशेंच हांगा 2 घरां आसात. आमी म्हणटा की गोंय ह्या उदरगतीच्या पावलांचेर चल्लां, पूण अशें कांय दिसना, कारण 2 घरां जी आसा गोवा मुक्ती नंतर 60 वर्सां जावन गेलीं तरी सुद्दां ते घरांक अजून पर्यंत लायट पावना. जेन्ना हे लोक तांकां विचारता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक की आमकां लायट, ते म्हणटा की तुमची घरां पयस आसा म्हणून आमकां लायट दिवपाक पावना. अशी हे सगळ्या गांवची परिस्थिती आसा. हे गांवच्या लोकांचे डिमांड आसा की जाता तितले बेगीन सरकारान हो जो रस्तो आसा ह्या गांवचो तो सारको करून दिवचो. तशें उदकाची जी हर घर जल आसा ते स्किमी प्रमाणे तांकां प्रत्येक घराक उदक दिवचें. उदकाची पायपलायन, देवाची जी पायपलायन आसा ती हांगा पर्यंत पावोवची आनी तशेंच जी घरां आसा 2 तांकां लायटीचें कनेक्शन दिवचें. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरी सतरकर. बेनामी इलेक्टोरल बॉन्ड रद्द करपाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचो काँग्रेसीन येवकार दीत भाजप सरकाराचेर ह्या विशया वयल्यान फारपेट केला. फाटल्या दारा सावन भ्रश्टाचार करपा खातीर इलेक्टोरल बॉन्ड हे भाजपाचें साधन राविल्लें. सरकारी यंत्रणा वापरून इलेक्टोरल बॉन्डा वरवीं पयशे काडटाले. आतां सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाक लागून कोणे तरी इलेक्टोरल बॉन्डा वरवीं भाजपाक सरकारी यंत्रणेक भियोन पयशे दिल्यात हे उघड जातले अशें काँग्रेसीचो आमदार कार्लोस फेरेरान सांगलें. First thing which you must remember that the BJP was the primary beneficiary of these bonds, and I will tell you the figure which was received was 10,122 crores, nearly 60%, while the main opposition, which is our Indian National Congress, got about 1547 crores, which is roughly about 10%, while Trinamool Congress got about 823 crores, which is about 8% of all the electoral bonds. I say this is a very severe indictment because electoral bonds deals with money. Electoral bonds have financial implications, and when there's indictment of financial impropriety, this is nothing but corruption being slashed, which means BJP was trying to do corruption by the back door. The very electoral bond scheme was very opaque. People did not have the right to know who was contributing and what was the apprehension of everyone, and which the Supreme Court itself has acknowledged. The government had all access to the data, the opposition had none, which means they knew who was contributing not only to their kitty, but they knew who was contributing to the kitty of others. And in this way, it will be interesting now to see who was harassed, who was raided, who was troubled after they had made contributions to the fund, because once the lists are out, we'll be able to analyze the actions which were taken, whether by ED, whether by CBI, whether by income tax or any other agency of the central government.
बेरेस्तार RGP पक्षान लोकसभा वेंचणुके खातीर आपलो जाहीरनामो प्रसिद्ध केलो. ह्या जाहीरनाम्यांत म्हादयच्या उदकाचो वाद, गोंयकारांक केंद्रीय नोकऱ्यो, अनुसूचित जमातीक घटनात्मक हक्क आनी हेर विशयांचो आस्पाव आसा. लोकसभा वेंचणुकेंत वेंचून आयल्यार संसदेत ह्या विशया वयल्यान गोंयकारांक न्याय मेळोवन दिवपाचे परेपर यत्न करतले अशें आश्वासन RG पक्षान दिलां. आणि तेकाच लागून आयज हे जे प्रेस कॉन्फरन्स आसा हे आमी आमचो जो मॅनिफेस्टो जो जाहीरनामो आसा गोंया खातीर गोंयच्या हिता खातीर आनी गोंयांचे जे विशय आसा ते सेंटराक पावोवपाक आमचे गोंयकारांचेर अन्याय जाता तेजेर झुजपाक खातीर हे आमी जाहीरनामो आउट करपाक लागून आयज ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आसा. आयज आमी जो आमचो मॅनिफेस्टो रिलीज केला हे आमचे दोनूय आयज फाल्यांच्यान आमची डोर टू डोर कॅम्पेन आसा ही ऑल ओव्हर गोवा चालू जातली आनी तेका लागून ही जी पॅम्पलेट्स आसा जाहीरनाम्याची आमचो कॅन्डिडेटाची जी पॅम्पलेट्स आसा ही पॅम्पलेट्स घराघरान दारादारान गोंयकाराच्या पावतली आमी पावोवपाचो प्रयत्न करतले. हो मॅनिफेस्टो आमी चिंतले की जे विशय गोंयचे पार्लिमेंटान पावपाक जाय, जेचेर पार्लिमेंटान डिस्कशन जावपाक जाय, जे विशय गोंयांक लागून इम्पॉर्टंट आसा त्या विशयांचेर थंय हायलायट जावन तेजेर कितें सोल्युशन काडपाचो प्रयत्न जावपाक जाय आनी हेकाच लागून आमी हो मॅनिफेस्टो डिझायन केला आनी हे पॉयंटर्स आमी डिझायन केला आनी तेचेर आमी जिखल्या उपरांत आमचें काम चालू करतले. तितून पयलो पॉयंट आसा तो म्हटल्यार आमचो प्रिजर्वेशन ऑफ म्हादय रिवर. दुसरो जो इम्पॉर्टंट पॉयंट आसा तो सेफगार्डिंग ऑफ आयडेंटिटी एंड लँड. थर्ड इम्पॉर्टंट आसा तो अपहोल्डिंग द लायव्हलीहूड ऑफ पर्सन ऑफ बोर्न ओरिजिन. The most important root cause of every single problem in Goa, that is addressing the issue of uncontrolled migrant influx, ensuring the safety and empowerment of women. आमचो judicious use of MP LAT funds for transformative development. आयज आमच्या जे MPs आसा तांकां 5-5 करोडाचो वर्साक फंड मेळटा प्लस आदर्श ग्राम करपाक तांकां गांव दितात लायक इब्राहिमपूर गांव असलो, केरी गांव असलो, मागीर कोलाव विलेज असले. हे विलेजींनी आयज ह्या खासदारांनी कसलीच डेव्हलपमेंट करूंक ना. Opposition to the establishment of the coal hub. Central government job for Goans. हे सेंट्रल गव्हर्नमेंट जॉब फॉर गोवन्स हे मेळटा काय आहलो ते पासून तांकां काडून उडयल्या. हे आमच्या गोंयांत ही एक्झाम्पलां पळोवपाक मेळटा. एडवोकेटिंग फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन रायट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्रायब्स. दुसरी स्टेट तो रिजर्व जाता ST सिटां जाल्यार गोंयांत कित्याक जायना? गोंय बी डिफरंट इंडिया भायर पडटा. जे आयज लोक गोंय सोडून भायर कित्याक वयता? कारण ना बेश्टो उरपाक कोणाकूच ना. हो मॅनिफेस्टो जो पळय काडला आमी थांबपणी गोंयकारां बाराबर रावतलो आनी आवाज हो गोंयकारांचो पावपाक जातलो. ते खंयच्या MPन जो पळय पावना तो आयज आम पावयतले पार्लमेंटात आनी आमी आशा करतात हो गोंयकार आमकां एक संदी दितलो म्हणून हे तुमचो आवाज पार्लमेंटात पावपाक. थळाव्या लोकांच्या शिटकावणे उपरांत उगव्याच्या सर्व्हिस रस्त्याच्या कामाक निमणे कडेन सुरवात जाली. रस्त्याच्या कामाक सुरवात जाल्ल्यान थळाव्या लोकांनी आंदोलन स्थगीत केलें. सर्व्हिस रस्त्याच्या कामा संदर्भात लोकांनी कांय दिसां पयलीं पेडणेच्या उपजिल्लोधिकाऱ्याची भेट घेवन ताका निवेदन दिल्लें. जो आयज मुद्दो आसलो तो मुख्य मुद्दो खंयचो आसलो? शेतांत जावपाक वाट. त्या शिवाय जे थंय शाळेचे जे भुरगे येतात ते तुम्ही दोंपारचे मुद्दम तुमकां विजीट करूंक लायता. दिडाक जी काय परिस्थिती जाता आवय बापायची ती मातशी बघा आणि ते कसे तांकां कलेक्ट करतना जीव तेंचो धोक्यादा. म्हाज्यार काही फोटोग्राफ्स आहात मी तुमकां दितय आता. त्याच्यासाठी लढो आसलो आणि हे संपूर्ण गावच्या हिता खातीर हो लढो आमी पुकारलेलो. हय काय कोणाच्या कोणाक तरी हे करपाक लागून नसले. आणि आमचे जे गांवचे युवक जे आमचे लोक जे आहात ग्रामस्थ हेंच्यांनी आमच्या वांगडा रावन आणि आमी तेंच्या वांगडा वारंवार आमकां सगळ्यांनी एक जावन हो लढो फुडें व्हेल्लो आसा. गांवाचो हो व्हडलो एक प्रश्नचिन्ह हांवें उबें जाल्लें आहा आमच्या कडेन. ताका लागून ह्या रस्त्याक लागून आमच्या शेतांनी वचपाचे वाटे बंद जाल्ले आहात आनी आमच्या घरांनी येवपाचे बंद जाल्ले आहात. ताका लागून आमी आमदारांनी आमच्या येवन पयलीं विजीट दिल्ले, सरपंचानय दिल्ले, तेंच्यांनी बरे जायते भाशेन तेंच्यांनी प्रयत्नय केल्ले की हो रस्तो आमकां सायड सर्वीस रस्तो जायो म्हणून. पूण कांय कारणाक लागून तेंच्यांनी जे एम्यूआर जे आहा कंपनी ते कंपनीन सगळे साठले बोटले हे करून तेंच्यांनी हांगा आतां कामच बंद जालें आनी ते दिसान तेन्ना आमी खंय तरी ते
आमच्या ह्यांनी मेमोरंड दिवन आमी कलेक्टराक मेमोरंड दिले, हांकां PWDच्याक दिले, पोलिसाक दिले आणि ते पद्दतीन आमी फुडले मुवमेंट आमचे चालू केले की हांगा कामच काय नासले. आतां पळयलें जाल्यार हे काम हांगा चालू केले तेंच्यांनी, आमी मेमोरंड दिले उपरांत. तेच्या उपरांत आमकां कितें आसले जाल्यार आमचो कलेक्टर साहेब शिवप्रसाद नाईक हेणी सांगलेले की कितें आहात जाल्यार सांगात आणि त्याच्या उपरांत तुमकां जाय तशें आमी करून दिवया, किंवा तुमचे कितें प्रॉब्लेम आहात जाल्यार आपल्याक सांगा म्हटलें. आतां पळयलें जाल्यार हे काम चालू जालें म्हणटकच आमी ते आडाव शकना किंवा बंद करूं शकना. ते पयलीं खंयचे भाशेन आनी कशें कितें करतात हे आमी पळयतले. आनी जर येदा कदाचित ते जर तेंच्यांनी मदीं स्टॉप केले आनी परत गायब जाले जाल्यार आमकां परत रस्त्यार येवचेच पडटले. आयज आमी रस्त्यार येवंक ना, ते फक्त इतलेच की आतां काम चालू जाल्लें आहा म्हणून. पर्वरे उड्डाण पुलाचें काम बेरेस्तार सावन सुरू जालां. कॉन्ट्रॅक्टरान पुलाच्या कामा खातीर मातयेचें टेस्टिंग सुरू केलां. गिरी ते अटल सेतू मेरेन हो उड्डाण पूल बांदतले. ह्या उड्डाण पुला उपरांत पर्वरे येरादारीची कोंडीचो जो प्रश्न आसा तो सुटावो जातलो. सातवो वेतन आयोगाच्या शिफारसी प्रमाण करार, PF सुविधा, कंत्राटी कामगारांक सेवेत कायम ना करप तशेंच हेर मुद्दे घेवन कदंबा महामंडळाच्या कामगारांनी पणजे आझाद मैदानाचेर धरणे आंदोलन केले. फाटल्या 8 दिसां सावन हे आंदोलन सुरू आसा. बेरेस्तारा गोवा फॉरवर्ड पक्षान ह्या कामगारांक तेंको दिलो. ह्या विशीं मुख्य सचिवाक पत्र बरोवन प्रश्न सुटावो करपाचें आश्वासन तांणी दिल्या. 12% आसलो तर 10% पळय केला तो परत 12% कर अशें म्हणून मॅनेजमेंटा कडेन मागलो. हो आमचो डिमांड आसलो तिसरो. पूण तेंच्यांनी करता पूण अजूनय करूं ना. परत आमचो चवथो डिमांड आसलो आमचो जे एग्रीमेंट जो आमचो आहा 7th एग्रीमेंट तो सायन केलो वयता आनी तेज्या उपरांत आमकां फुडले जे पे कमिशन मेळटा ते तेजे वचून मेळटा. पूण आमचो अजूनय खंयच एग्रीमेंट जालो ना. ह्या माध्यमांतसून हांव मागतां की हो एग्रीमेंट बेगिनल्या बेगीन जावचो आनी ह्या एग्रीमेंटान आमचे कितें मेळपाक जाय ते आमच्या पदरान घालचे अशी आमची मागणी आसा. परत दुसरी मागणी आसा ते आमचे ड्रायव्हर कंडक्टर जे भाव आसा बल्दी ते जवळ जवळ 7, 8, 9 वर्सां सुद्दां अशें फिक्स करून घातलेले आसा. आमचे कडेन करार आसा. आमचे कडेन आमी मागता जेका कोणाक 2 वर्सां जाल्या तेका रेग्युलर करून सोडचे, तेका परमनंट करचे असो आमचो डिमांड आसा. आणि जे पळय रेग्युलर डेली वेजीस आसा बल्दी आसा तेका कमीत कमी 30,000 पगार दिवचो होय आमचो डिमांड आसा. जवळ जवळ 3,500 एम्प्लॉईज आसात, रेग्युलर कॉन्ट्रॅक्ट प्लस डेली वेज सगळे धरून. हांच्यो सादे डिमांड व्हडले रॉकेट सायन्स अशें डिमांड न्ही. एक म्हणल्यार एरियर्स जे 7th पे कमिशन तांकां लागू केले स्वर्गीय बाब मनोहर पर्रीकरान, ताचे जे 34 म्हयन्याचे जे आशिल्ले एरियर्स एप्रॉक्सिमेटली अरावंड 40 crores हे ते मागतात. ते म्हणनात की रोखडे दिया म्हणून. ते म्हणटात 25%, 10% अशें करून दियात. जर इव्हेंटाचेर सरकार 100 कोटी वयर मोडटा 3 वर्सांनी, एकूच डिपार्टमेंटा बाकीचे डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटी डिपार्टमेंट जर 100 कोटी वयर मोडटा 3 वर्सां भितर आनी बाकीचे डिपार्टमेंट जर ऍड केल्यार ते सहज 300-400 कोटी जातले. जाल्यार इव्हेंटा खातीर तुमकां पयशे आसा कारण 50% डायरेक्ट बॉल्सान वता. जाल्यार हांगाचे गरीब जे आमची जनता आसा जी नोकऱ्यो करतात, जनतेक सेवा दितात आनी प्लस आपले फॅमिलीचे केअर घेतात, तांकां 40 कोटी दिवपाक सरकारा कडेन ना. ही अत्यंत दुख्खाची गजाल. आमचो प्रश्न आमचो अध्यक्ष बाब मांडपाचो आशिल्लो पूण त्या दिसा आमकां बॅलेट लागलो ना. पूण येणाऱ्या 2 दिसां भितर आमी तांकां ऑन बिहाफ ऑफ आमचे अध्यक्ष आमी तांकां आश्वासन दिलां की फुडल्या 2 दिसां भितर आमचे अध्यक्ष डिटेल लेटर चीफ सेक्रेटरीक बरयतले. आनी तेच्या नंतर आमी जशे तरेन आमी तुमी पत्रकार भवनांनी पळयले अंगणवाडीची एज्युटेशन, जाल्यार आमी केसी घेतल्यो हांगार ते सॉल्व केले. तशेंच तांच्या फाटल्यान रावन तांकां आमी उतर दितात की तांकां तांचे डिमांड्स एटलीस्ट 80% डिमांड्स मीट जाय पर्यंत तांचे बरोबर रावतले आमी आनी पत्र करून सरकारा कडेन आमी पाठपुरावो करतले. बुधवारा राती 8 वरांच्या सुमाराक फोंड्या बेतोडा हांगासर अपघातान एकल्या 50 वर्साच्या दादल्याक जागेरूच मरण आयलें. रस्तो हुपतना टेम्पोन नेटान धपको दिल्ल्यान हो अपघात घडलो. ह्या संदर्भात फोंड्या पुलिसांनी टेम्पो ताब्यात घेतलो आनी टेम्पो चलोवप्याकूय अटक केल्या. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास चालू आसा. सध्या मी आसा फोंडा पुलीस स्टेशनाचेर जंय फाटल्या 1 म्हयन्याच्या मजगती जवळ जवळ 3 फॅटल एक्सिडेंटाच्यो गजाली घडल्यो. पहिली गजाल घडली प्रकाश नायक, जांकां सेल्फ एक्सिडेंटान हांगा मरण आयलें, ढवळे हांगा मरण आयलें. ते
61 वर्सां पिरायेचे आशिल्ले. तेच्या उपरांत काल पयर धार बनवण्या सरकारी कॉम्प्लेक्सा मुखार एक एक्सिडेंट जावन टू व्हिलरचो एक्सिडेंट सेल्फ एक्सिडेंट जावन निफा फेर्नांडीस ह्या रिवंड्स हांगच्या 25 वर्सां पिरायेच्या एका चलयेक आगताक मरण आयलें. त्या उपरांत कालूच गजाल घडल्या कालच्या राती सुमार 8-8:30 वरांचेर बोंडबाग बेतोडांगा अपघात जावन तुकाराम जांगले पिराय 50 वर्सां हांकां आगताक हांगा मरण आयलां. त्या भायर काल व्हॅलेंटायन डे आशिल्लो आनी थंय सकाळी फुडें उसगांव वाठारांत एका चलयेचेर मंथन गावडे ह्या तरणाट्यान जीव घेवन हल्लो केलो. ते सध्या हॉस्पिटलान आसा. अश्यो नाका जाल्ल्यो अनैतीक अश्यो घटना ह्या वाठारांत घडत आसा. फोंड्या पुलीस आपल्या परीन प्रयत्न करता, पूण त्याच बराबर लोकांनी आपल्या जिवाची, आपल्या परिवाराची, आपल्या कुटुंबाची काळजी घेवची अशें आवाहन पुलीस हांगा करीत आयले. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव फोंडेच्यान शेखर नायक. हे आशिल्लें गोमंतक टुडे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.